हे मडगावचे नवे मार्केट। ह्या मार्केटात सुमार 550 दुकानां आसात। दर दिसा कितलेशेच लोक ह्या मार्केटात खरेदी करपाक येतात। मात सुरक्षेच्या नदरेन पळयले जाल्यार ह्या मार्केटात सुरक्षेचे दृश्टीन कसलीच उपाय येवजण करूंक ना। 26 डिसेंबर 2023 वर्सा मार्केटा भायर उजो लागिल्लो, पूण देवादयेन तो उजो पालयल्यान भितर येवंक ना। ते उपरांत संबंधित प्रशासनाक जाग घेवन तांणी मार्केटाची पळोवणी केल्ली। फायर हायड्रंटाक उदकाची पुरवण करपा खातीर मार्केटाच्या कुशीक उदकाची टाकी बांदपाचो निर्णय जाल्लो, मात आतां वर्स जाले तरी कांयच जाल्लें ना। देखून व्हडली घडणूक जावन अनर्थ जावचे पयलीं प्रशासनान जागे जावन सुरक्षेविशीं उपाय येवजण काडची अशी मागणी दुकानदारांनी केल्या। आमी कितले वर्स जाले, म्हाका 34 इयर्स जाले हांव प्रेसिडेंट आशिल्लो। आतां हांवें म्हाका विकलो, हांव नाका म्हणून हांवें मुद्दम सोडून दिलें। सोडून दिले हेजो अर्थ हांव अजुनूय मडगांवक आनी हांव अजून आमचे दुसरी टीम येवपाची आतां। हांव इतले गोवोरमेंटा कडेन ना खंयचेय आमचो मडगांवचे MLA जावं म्युनिसिपालिटी प्रेसिडेंट, चीफ ऑफिसर हेंचे कडेन सगळ्यांक मागता, कलेक्टर मामलेदार इतले सर्वे करूं वता आनी उजो लागले तेन्ना 25-50 लोक येता सर्वे करता। PWD हांवें म्हाजी पर्सनल हांवें वचोन PWD कितले फाटी सांगलें, बाबा टाकी आमकां खंय बांदून दिया म्हणून। उदका टाकी दिता म्हणून एक गांधी मार्केटान दिता म्हणून हालें, मागीर पिकअप स्टँडार दिली, मागीर मार्केट नुस्त्या मार्केटार थंय दिता म्हणून हालें। सगळे सर्वे करता, सगळे येता आनी तो लुगार मागीर लास्ट नाच जाता। सद्याक तेंच्यांनी मरे आमगेले 2 फावटी कितें मिटींग दवरपाची केल्ली कलेक्टरान, त्यो मागीर इलेक्शनाक लागून मोदी येयलो, मागीर मोदी प्रायम मिनिस्टर येयलो पळय, ताका लागून ते मागीर 2 फावटी कितें पोस्टपोन जालें। हांवें आयकलें दिसा पयर कितें तरी आनी एक कितें मिटींग जालें म्हणून आयकलां हें कलेक्टरान। पूण ती जालें त्या कोतान हांवें म्हाका अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या कोतान थंय ते हायड्रन बसोवपाची कितें तरी करता। मेन कितें आसा इशू, हायड्रन ऑलरेडी आमगेले आसा बसयल्ले टुकड्या पेड्या कडेन सायडीन बँक ऑफ बरोडाचेर। ते हायड्रन बसून कांय फायदो ना, हायड्रनाक कनेक्शन दिवपी मेन टाकयेंतल्यान उदक थंय पावपाक जाय न्ही। आतां टाकी तेंच्यांनी लास्ट टायम जेन्ना 26 डिसेंबराक तेन्ना तो उजो लागलेलो पळय, 23 तेन्ना उजो लागलेलो तेन्ना आमी सगळे रावंड मारून सगळे पळयलो आनी तो पिकअप स्टँडाचेर आमी एक जागो एक हे पळयलो थंय आनी थंयच्यान ती टाकी बांदून ते करपाचे गेले। पूण ते टील टुडे अजून सद्या तरी कांय जावना। म्हणजे हांव मागता म्हळ्यार हांव सगळ्या ऑथॉरिटी कडेन मागता कित्याक जाता तितले बेगीन करचें, नाजाल्यार कितें जाता एवरी टायम उजो लागतकीरच मागीर आवाज जाता आनी मागीर थंयच्यान कांय जायना। पूण दाम बाबाची कृपेन तो आमच्या दिसाचोच लागलो म्हणून आमी एक टायमार सालवारान रोखडेच फायर ब्रिगेड येवन रोखडे काम केलें, कित्याक तेंकांय आमी पयलीं हें करता। मार्केट वाठारात पार्किंगेची मोठी समस्या उप्रासल्या। फुटपाथांचेर जाल्यार अतिक्रमण करून दुकानां थाटल्यात। हाचो त्रास मार्केटात येवपी लोकांक तशेंच मार्केटांतल्या दुकानदारांकूय जाता। हे विशीं पालिकेक पुलिशेक कागाळी करून थकले, मात अजून मेरेन तांचेर कसलीच कारवाय करूंक ना। फुटपाथ तशी आमी कितले मोर्चा वेले, कितले हें केले, थंय 4 आण्याचें काम जायना। आमी म्हणना कोणाची दोश दिना, कोणें जाल्यार हें क्लियर करूंक जाय, कित्याक हांव आमदाराक दोश दिना, कोणाक दिना। हांगा कोण आसा सद्याक एट प्रेजेंट, जावं कलेक्टर, मामलेदार, जावं आमदार, मिनिस्टर, खंय तेंच्यांनी एक घेवंक जाय। जेन्ना उजो लागता तेन्ना सपोज गर्दी जाली, झप करून लोक धांवले आनी तितून लोक मेले तेन्ना म्हाका दिसता हें करताले लोक, जागी जातले। आमी तेवूय पयर हांवें प्रेसिडेंटा पसून कोणाक कितले जाणां म्हणलें, पार्किंगा इतले आमकां त्रास जाता। आतां अख्खी बिल्डींग बांदल्या, तेजी पार्किंग हेंच्या खावन सगळे दुकान घालून दवरल्या। नेवीच बिल्डींग जाल्या पळय ते रॉयल फुडा कडेन, तिवूय बिल्डींग तशीच जाल्या। रॉयल फुडा पार्किंग ना, कोणा पार्किंग, सगळें पार्किंग, हे पुनम हॉटेलात पार्किंग सगळें विकून तेंच्यांनी शॉपां घातल्या। ते पयलीं क्लियर करा, ते क्लियर केले शिवाय मडगांव सुदारपा ना। आनी फुटपाथ ही मडगांव इतली क्लीन जावंक जाय, सामकें लोकांक भोंवपा मेळूंक जाय तशें। कोणा गाडी दवरूंक मेळना, कोणा पार्किंग करूंक ना, पे पार्किंग करा। पार्किंगाचे मेन इशू पळय, पार्किंग म्हणल्यार आतां कितली वर्सां जाली तो दिगंबर कामत CM आशिल्लो पळय, तेन्ना एक म्युनिसिपालिटीचे फाटल्यान तांकां एक 3 करोडाची कितें तरी एक दिल्ले तेंच्यांनी, 3 करोड तांकां हेंचे दितले। आनी ते फाटल्यान ते मागीर म्युनिसिपालिटीच्या फाटल्यान ते नुस्त्या मार्केट आशिल्लें पळय वयर, थंय ते ऑलरेडी पार्किंग करता म्हणटाले। पूण पार्किंग करता म्हळ्यार तेजेर अजून कितें जालां तें आमकां अजून कांयच हें मेळना। कित्याक जर तर पार्किंग थंय केलें न्ही, पार्किंगाचो इशू केलो न्ही, आमगेल्या मार्केटांतली एक 50% तरी आमकां पार्किंगाक लागून हांगा गिरायकां मेळना। कित्याक आमगेली दुकानां आसा 550-600 सुमार, 600 दुकानांतले आमी हाडटाक 1200 सुमार आमगेल्योच मोटरसायकली आसात आनी आमी मोटरसायकली हांगा दवरले कारणान कस्टमराक हांगा येवपाक मेळना। जो मेरेन पार्किंग म्हणा तो मेरेन आमकां हांगा कसलोच प्रश्न सुटावे जावपा ना। आतां तेंच्यांनी जर तो फाटलो तो प्रोजेक्ट घेतलो, कितले वर्सां पेंडींग आसा, तो घेतलो जाल्यार आमगेले कमीत कमी 50% तरी पार्किंगाक लागून मडगांवां लोक येवपाक सोदनात। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकार्णेकार।